प्रमोद सावंत हांची 6 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून कारकीर्द. नाव ही इज वन चीफ मिनिस्टर जाणें रिकॉर्ड केला कॉन्झिक्युटिवली फॉर 6 इयर्स मुख्यमंत्री रावपाचो आनी ऑब्वियसली पोरूच ते BJPचे लॉंगेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टरूय जाल्ले. सो पांडुरंग बाब, ह्या कारकिर्दी कडेन तुमी कशें पळयता? दीज आर व्हेरी इंटरेस्टिंग आनी इम्प्रेसिव्ह रिकॉर्ड्स टू हॅव. बरोबर. प्रमोद म्हाका दिसता घटक राज्याच्या उपरांत दिगंबर कामत हो एकमेव मुख्यमंत्री आशिल्लो जेणे आपलो पूर्ण कार्यकाळ कंप्लीट केल्लो. प्रमोद संतोषाचो जो नवो कार्यकाळ जो आसा तो कंप्लीट जावपाक अजून 2 वर्सां बाकी आसात. पूण 2019 ते मुख्यमंत्री जाले तेन्नाच्यान आयज मेरेन राजिनामो न दिता सलगपणान ते 6 वर्सां तेंच्यानी आज कंप्लीट केला. सो म्हाका दिसता घटक राज्या उपरांत इतकी वर्सां मुख्यमंत्री पद रावप हो विक्रमच. कारण जे आमी आज मेरेन जे 13 मुख्यमंत्री पळयले तातूंत घटक राज्या उपरांतची कारकीर्द जर पळयली जाल्यार 4 वर्सां 3 वर्सां अशीच आशिल्ली. बट दिगंबर कामताचो एक टर्म सोडले जाल्यार सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंत म्हाका दिसता की भाजपा भारतीय जनता पार्टीन तेजेर विश्वास दाखयलो तांचेर 2019 म्हणजे इतले लिडर आशिल्ले तेन्ना त्या सुद्दां वेळार प्रमोद सावंत हांकां फुडें काडून CM केलो. तेज्या उपरांत 22 इलेक्शन जाली. 20 जागे घेवन प्रमोद सावंतान आपली हे क्षमता जी आसा कॅपॅसिटी ती प्रूव केली त्यांनी. एक 20 जागो घेवन मित्र पक्ष म्हणजे बाकीचे जे कोण आसा पक्ष आनी मगो बीन तांकां घेवन सरकार स्थापन केलें. कांय म्हत्वाचे निर्णय ह्या काय 5 वर्सांत जाले. तातूंतलो म्हाका दिसता मोठो निर्णय म्हणटा तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो. जो हाज्या पयलीं मंत्री आमदार आपूण जे नोकऱ्यो भरताले ते आतां मेरिटाचेर जावपाक लागल्यात नोकऱ्यो. हो एक म्हाका दिसता मोठो डिसिजन. तेज्या उपरांत स्वयंपूर्ण गोवा सारको एक हे आसत मोहीम आसत जेतूंतल्यान प्रशासन जें आसा स्वयंपूर्ण मित्र अधिकारी जे सरकारी आहात तांकां अपॉयंट करून पंचायत लेवलाचेर प्रशासन गांव लोकांच्या जवळ व्हरपाचो प्रयत्न जो केला आनी तातूंतल्यान स्वावलंबी शेतकरी किंवा वेवसायीक रोजगार निर्माण करप ह्यो सगळे जे स्वयंपूर्ण हे ज्यो आसात लोकांक हे करप आत्मनिर्भर करप ह्यो कांय गजाली ही जी मोहीम आसा ती म्हाका दिसता सक्सेसफूल जाली. अशे कांय म्हत्वाचे निर्णय तांचे हितून जाले. म्हाका दिसता कृशी धोरण जें आसा जे शेतकी धोरण जें आसा गोंयचें तें सुद्दां हेच्यान कंप्लीट जाल्लें आसा. विकसीत गोंय 2047चो आराखडो जो आसा तोय तांच्यानी तयार करपाक घेतला. ह्यो कांय गजाली आसात आनी विशेश म्हळ्यार प्रमोद की भाजपान तेजेर विश्वास दाखयलो दोनूय फावटी. डेली सकाळी किंवा असो बंगला आपल्या घरा असो सरकारी बंगल्यार असो सचिव मंत्रालयान असो सगळ्या जाग्यार खंयच्याय लोकांक एनी टायम अवेलेबल आसपी मुख्यमंत्री आसा मनोहर पर्रीकर दिगंबर कामत. ताच्या उपरांत म्हाका दिसता प्रमोद सावंत आसपाक जाय. जो सगळे कडेन खंय मेळटा थंय लोकांक तो मेळटा एक्सेसेबल आसा. सो म्हाका दिसता ही बरी कारकीर्द आनी म्हाका दिसता नशिबच घेवन येयल्या काय कितें अशें म्हणचें पडटलें. कारण व्हडले व्हडले लिडर जावन गेले. म्हणजे रवी नायका सारको एक चीफ मिनिस्टर गोंयाक मेळ्ळो जेणे गोंयांतली गुंडगिरी काबार केली आनी शेतकऱ्यां खातीर कुळमुणकारां खातीर एक बरें पॉलिसीज केल्ल्यो. तेणी सुद्दां कांय राजकीय हाच्या खातीर आपली कारकीर्द म्हणजे मुख्यमंत्री पदाची कारकीर्द जी आहा ती 2-3 वर्सां 2.5 वर्सां सोंपयली. अशे बरे बरे लिडर जावन गेले. मनोहर पर्रीकरा सारको लिडर जेका 5 वर्सां पयलो टर्म करपाकूच दिवंक ना आनी दुसऱ्या वेळार ताका दिल्ली व्हेलो तेंच्यांनी म्हणजे 2012 जेन्ना जालें तेन्ना. सो अशे बरे बरे लिडर सारदीन आसत लुईजीन फालेर आसत विल्परेट आसत कोणाकूच लुईस बार्बोज आसत कोणाकूच हे 5-6 वर्सां अशी मेळोंक नाशिल्ली. म्हाका दिसता प्रमोद सावंतूच नशीब घेवन अशें म्हणचें पडटलें आनी तेणी 6 वर्सां म्हाका फुडलीं 2 वर्सां तो काडटलो. सत्ता विशय जर पार्टीक दिसले भारतीय जनता पार्टीक जाल्यार ताच्याच कडेन धुरात दिवं शकता पार्टी. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. जॉयल वामरा वचचे पयलीं लोक तुजे मनां येता की ताणें नशीब म्हळें. हांव कांय गजालीच्या बाबतींत पांयगूण म्हणटा. कांय जाणांचो खंय पांयगूण तुगेलो असो आसता की तांचे कारकिर्दी भितर जुवारी ब्रीज जालो. इतले सारके सेंटरान भरघोस मदत करून इतले सगळे प्रकल्प चालीक लागले. अजुनूय प्रकल्प चालूच आसात. निर्णय घेवपाची क्षमता जशी वर्सां गेली तशी वाडत गेली. ताची राजकारणाची येवया आमी. पण तुमी जेन्ना ह्या 6 वर्सांचो नियाळ घेतात सो तुमी दोतोराच्या कारकिर्दीचो नियाळ कसो घेतात? 6 वर्सां पयलीं आमी जाणा आयच्या दिसा तेणी शपथ घेतलेली 2019 आनी खंयच्या सर्कमस्टन्सिसान घेतलेली. एके वटेन मनोहर पर्रीकराचें मरण करताले मिरामार. तेजे उपरांत रातचे 12 उपरांत म्हणजे 19 तारखेर ते शपथविधी म्हणजे CM जालो सुद्दां म्हणून सेलेब्रेट करपाक शकना अशी परिस्थिती त्या टायमा आसली. आनी स्टार्टींग खूब गडबडले तेका एक अशी गजाल आसली की ब्लेसिंग इन डिसगायज कशें तेका कॅबिनेट तेजे आसले पळय न्हू त्या टायमार जे पर्रीकरान केल्ले कॅबिनेट सगळे पार्टी एकेकडेन 13 जाणूच येयल्ले BJPचे. ते स्मार्ट कॅबिनेट आसले सगळे हुशार मनीस
ते कॅबिनेटान थोडे चड हुशार आशिल्ले. चड हुशार आसले पूण तो नवो आशिल्ल्या कारणान तो गडबडटालो ते आमी पयला ते तो खंय तरी फाटी पडटालो गडबडटालो मागीर हरशीं आमी डिफेक्शनाक सपोर्ट करूं जायना डिफेक्शन बरें न्हू पॉलिटिक्सान पण तेन्ना तेणी तो आपले पॉलिटिकल करियरा खातीर जो मूव केलो स्मार्ट 10 काँग्रेसांक हाडपाचो हो तेजो तेन्नाचो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक म्हणपाचो डिफेक्शन हरशीं कोणी सपोर्ट करचें न्हू पण तेजो तो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक राजकारण तेजे उपरांत तेणी जो काम केला पळय तेजे उपरांत तेणी जी आपली राजकीय आनी एक मुख्यमंत्री म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन सांबाळून दुसरे तेजे पॉझिटिव्ह पॉयंट आनी ते रिकॉर्ड जे ऑटोमॅटीक जाल्या तेजे तशें पळोवंक गेल्यार तो कंटिन्युअस 6 वर्सां करपी तिसरो मुख्यमंत्री जावपाक जाय स्वातंत्र्या उपरांत म्हणजे राणी मुक्ती उपरांत राणी भाऊसाहेब बांदोडकर 6 वर्सां करपी तो कंटिन्यू आसा तिसरो मुख्यमंत्री आसतलो अशें रिकॉर्ड आनी जर तशें पांडुरंगान म्हटलें ही 2 वर्सां कंप्लीट करतलो आनी तेजे फुडें BJPचें सरकार जर लोकांनी निवडून हाडलें आनी तेजेच कडेन दुरा दिली जाल्यार ते परिकाराकूय फाटीं उडयतले आनी फुडें कोण तेजे फुडें आहा पळय न्हू रिकॉर्ड थोडीच आनी दुसरी घटक राज्या उपरांत 6 वर्सां कंप्लीट करपी पयली मुख्यमंत्री मुक्ती उपरांतच्या गोंया भितर तुगेली 6 वर्सां कंप्लीट करपी तिसरे बरोबर हय सो अशी तांची कारकीर्द जॉयल हाव डू यू इवेल्युएट बिफोर वी गो टू द पॉलिटिक्स ऑफ Dr. Pramod Sawant, how do you analyze these 6 years? Pramod, yes, 6 years have been a wonderful journey for him. But जो challenges other CMs have faced, no, I think Pramod for his tenure of 6 years, maybe I think he's not faced those because uncertain it is. So if you see the other chief ministers, no, there was always an uncertainty where a faction may break off. Here, Pramod Sawant was riding on a brute majority, and there was never a fear that he is going to be toppled from within, or there could be a faction within. Having said that, Pramod, he has done some marvelous work, in terms of financial management. In terms of at times when mining has not resumed, financial crunch was visible, including COVID. He's ridden through that, and taken the state forward on development. Hats off to him on that. Then he has won the confidence of the center. There was always this thing that center may try and replace him, maybe change him, and all of that. But to have that confidence, and continue with that confidence with the center. Is really amazing. You really have to give it to him because in all these uncertain times he's ridden through that. Yes. Second thing is that development has never suffered. If you see, development has been on that same trajectory. Whatever we have seen development, we have never suffered on development. कितेंय जावं आमचे mining ना जावं आनी कितें जावं, but he has maintained that, and we have really grown over a period of time in this last 6 years. And secondly, the common man, whatever schemes were available even during Manohar Parrikar's time, I mean, even more than that schemes we have now. So in all these, yes, there are some areas where he has still unfinished business on his agenda, but all in all, he's been very successful. Very successful.